Minister, as well as the minister, it is your responsibility to seal this loss of revenue to the exchequer by way of this scam. Besides that, तो जर अल्कोहोल इलिसीट आसा, स्प्युरियस आसा, जाल्यार तातल्यान जिवीत हानी जावपाक शकता, लोकांच्या हेल्थाकूय इफेक्ट जावपाक शकता. इनफॅक्ट जाणें हो सोरो धरली ताका लागून तो त्या वेळार ट्रक सोडपाक शक्य जालो ना. तो राऊताक जो PS तो ऑफिसर आशिल्लो थंय सब इन्स्पेक्टर, ताजे कॉल रेकॉर्ड्स चॅक करपाक जाय की ताका कॉल आयले कोणा कडल्यान. डिपार्टमेंटाचे जे थंय फोन आसा आनी ते लोक थंय आशिल्ले तांकां त्या अर्द वरा भितर कॉल कोणा कडल्यान आयले आनी तांणी कोणाक कॉल केले, हे जर एक्सायज डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट चॅक करपाक शकना जाल्यार हाजो अर्थ एकूच समजूंक शकता की आमचो सरकाराचोय ह्या एक्सायज स्कॅमा भितर हात आसा. नाजाल्यार सरकारान सांगचें की आमी इन्क्वायरी करता, वी वील स्टॉप this illegal manufacturing, bottling of alcohol in Goa and illegal import of alcohol from Haryana. आणि हरियाणाचो जो रूट आसा, this Goa Haryana connection is 1 year or 1.5 2 years old. ते बॉब मारता हांगाचें कनेक्शन थंयचें कनेक्शन म्हणून, but this connection is much more dangerous than any other connection that this government is holding, as government is playing not just with the revenue loss but also with the lives of the people. तुमचे आनी कितें प्रश्न आसा कितल्या कोटींचो स्कॅम आसपाक शकता? सो आमच्या म्हायती प्रमाणे दिसाक तिनाय बॉर्डरींतल्यान मिनिमम 2 ते 3 ट्रक गोंयच्या भायर वता. सो ऑन एन एवरेज 6 ट्रक वता. ना तुवें एक ट्रक धरलो जाल्यार कमीत कमी 25 ते 45 लाखाचो दिसाक वता एक ट्रक. जर दिसाक एक ट्रक 45 लाखाचो वता जाल्यार तूं 4-5 ट्रक सुद्दां धरले जाल्यार 2 ते 3 कोटी दिसाक गोंयच्या भायर वता सोरो इलिगल मार्गान. 2 कोटी इंटू 30 दीस धरले जाल्यार 60 crores बिजनस पर मंथ आउट ऑफ गोवा तो ड्युटी नॉट पेड. इयरली जालो कितलो? अबाउट 700-800 कोटीचो स्कॅम वर्साक जालो. नाल्यार डिस्टिलरी खंयच्या रितीन कशे रितीन इतलो अल्कोहोल येता. सी देर आर लॉट ऑफ टँकर्स विच आर कमिंग ऑफ इथाल अल्कोहोल इन गोवा विच इज नॉट बॉन्ड पेड, वेर द अल्कोहोल विच इज कमिंग टू गोवा इलिगल मार्गांनी येता आनी हजारो लिटर हे इथाल अल्कोहोल जे येता जाचो वापर आज स्प्युरियस लिकर किंवा इलिगल लिकर किंवा नॉन ड्युटी पेड लिकर करपाक वता. दॅट इज डेंजरस. कारण म्हाका दिसता हातूर डीप इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी इट हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन एजन्सी अदर दॅन एक्सायज डिपार्टमेंट, कारण इट इज समथींग व्हेरी व्हेरी सिरियस एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. अमित बाबा, दिल्लीकूय लिकर स्कॅम म्हणून तुमची पार्टी आशिल्ली तेन्ना बॉल जाली. सो त्या तरेचें इन्वेस्टिगेशन तुमकां दिसता? पळय, आम आदमी पार्टीक एक वेगळो कायदो आनी तांकां वेगळो कायदो असो जायना. दिल्ली जो आशिल्लो दॅट वॉज अ पॉलिसी डिसिजन. ते स्प्युरियस
कॉल जर ताज्यांतल्यान गेला जाल्यार नाव दे हॅव द मेकॅनिझम टू डिटेक्ट हू हॅज मेड अ वॉट्सॅप कॉल. दे कन्वर्सेशन मा नॉट बी देर बट नंबर्स कॅन बी डिटेक्टेड. हांचे पॉलिटिकल पार्टी ओपोनंट्स आसा तांचे नंबर काडपाक तांचे हे काडपाक ते सदांच फुडें आसता मरे. वाय कांट दे डू दीस? Question remains unanswered. Is Raut is made a scapegoat today for catching that truck. ताणें धरलो धरलो 2.5 कोटी ते 2.5 कोटी कोणाचे तरी गेले. ताका लागून ताका पनिशमेंट म्हणून खंय तरी धाडला आनी ताका सांगता की लॅप्स आशिल्लो 45 लॅक्साचो 45 लॅक्साचो ट्रक धरला म्हणून लॅप्स आशिल्लो जाल्यार त्याच राती सस्पेंड करूंक जाय आशिल्लो. कित्याक करूं ना ताका? वाय वॉज ही नॉट सस्पेंडेड द सेम डे 45 लॅक्साचो ट्रक गोंयच्यान एस्केप जावन गेलो म्हणून? डेली अशें आसा. वाय एक्सायज डिपार्टमेंटाचे मनीस जे मोल्या चॅकपोस्टार आसा तांकां कित्याक सस्पेंड करूना अजून पर्यंत? थंयच्यानूय ट्रक धरल्या, लाखांनी धरल्या. पोळ्या चॅकपोस्टांतल्यान ट्रक धरल्या कर्नाटका बॉर्डरीचेर. थंयचो एक्सायज डिपार्टमेंटाचो ऑफिशियल कित्याक सस्पेंड जावना? वाय ओन्ली दीस राऊत इज सस्पेंडेड टुडे? क्वेश्चन रिमेन्स अनआन्सर्ड बिकॉज एकट्याकूच तास कित्याक धरता? कारण ताणें 2.5 कोटीचो ट्रक धरलो म्हणून खंयच्या बीजेपी ऑफिसराक कनेक्टेड आसा त्या बीजेपीच्या मनशाक कनेक्टेड आसा हे फायंड आउट करपाक जाय. ट्रक हरियाणाच्यान आयला. ट्रक हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करून आयला. हरियाणा बॉर्डर इज अंडर कंट्रोल ऑफ बीजेपी. ताच्या मागीर तो युपीन गेला आनी युपीच्यान मागीर हांगा गोंयान आयला, महाराष्ट्रान. सगळ्यो स्टेटी आसा त्यो बीजेपीच्या गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा. ह्यो सगळ्यो बॉर्डर बीजेपी सरकाराच्या अंडर आसा. तो आयलो कसो तो युपींतल्यान फुडें मध्य प्रदेश आनी महाराष्ट्र करून? 2.5 कोटीचो सोरो हरियाणा ट्रकाचो रूट तांणी सांगला म्हाका. एक्सायज डिपार्टमेंटान दिल्या ह्यो गजाली. केम फ्रॉम हरियाणा टू यूपी टू मध्य प्रदेश टू महाराष्ट्र एंड गोवा. आनी गोंयान तो धरल्या उपरांत बोवाळ जालो. ताका फोन गेले की ते सोड, पूण तो पर्यंत लेट जाल्लो. सो दॅट मिन्स ही हॅज बीन मेड स्केपगोट इन दीस स्कॅम. somebody's money is involved in this, somebody who is connected to BJP is involved in this. आनी म्हणून ताजी रेडी लागची ना. ताजी रेडी लागची ना कारण तो बीजेपीचो मनीस. आनी इन्व्हेस्टिगेशनूय जावचें ना. सो आमी मागता सरकारा कडेन आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन की ताणें हाजेर क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन करचें. बिकॉज एक्सायज स्कॅम इज मच लार्जर देन एज आय सेड इज वॉट इट लुक्स लायक. 500, 600, 700 कोटीचो जो सोरो गोंयच्यान भायर वता ताजेर रेवेन्यू लॉस जे आसा ते इमॅजीन कर 20%च धरले जाल्यार तुवें. So Goa is losing hundreds of crores of rupees, yet government is silent. Why is a question. आणि गोंयची जी रिटेल स्टोर्स आसा, आज गोंयच्या बारीक मनशांचो जो धंदो आसा ते आज व्हडले रिटेल स्टोर आसा ते डिस्ट्रॉय करता. व्हडले रिटेल स्टोर आसा ते डिस्ट्रॉय करता कारण बारीक जो गोंयचो रिटेलर आशिल्लो दे कॅनॉट अफोर्ड टू सेल इट एट द प्रायस वॉट दीज रिटेल स्टोर्स आर सेलिंग. आज अल्कोहोलाचो कॉस्ट तांचे कडेन, आमचे रेस्टॉरंट बिजनेस आसा म्हणून तुका सांगता हांव. आज जेन्ना तुका 2700 रुपया सकयल तूं जर बॉटल विकपाक शकना ब्लू लेबलाची जाल्यार ती बॉटल 2300 रुपयान भायलो रिटेलर कसो विकता? आयदर ही इज सेलिंग इट डुप्लिकेट or he is getting it from Haryana. Is it not easy for excise department to find this? इलेक्शना कडेन भोंवता तशें भोंवा, चॅक करा. दर ऑल्टरनेट डे रिटेलराचेर रेड मारांनी चॅक करा कितलो स्टॉक परचेज जाला, कितलो स्टॉक परचेज जावना तो. इट इज व्हेरी इजी. देर हॅज टू बी एन ऑर्डर विच हॅज टू बी जस्ट चॅक्ड अप फ्रॉम द डिस्ट्रिब्युटर टू देम and their bills, their sale off the counter shelf. शक्य ना कारण एक्साइज डिपार्टमेंट बरबटला घाणीन. and I think that is what this is all about. This needs to be investigated by a independent investigation agency. आणि आमची मागणी हाजे फुडें वचत जाल्यार हे CBI इन्वेस्टिगेट करपाक जाय. जरी CBI probably is also stooge of the government, but we don't believe anymore in Goa Police Department to inquire into a scam of this magnitude. पण म्हाका दिसता मरे आयची परिस्थिती अशी धरली जाल्यार करतले म्हणजे लोकांनी विचार करपाक जाय. आतां आमी आनी कितें करतले? इन्वेस्टिगेशन इज विथ द गव्हर्मेंट. 1.5 year म्हाका दिसता जाल्यार हांव एकटोच असो जो एक्सायज डिपार्टमेंटाचो विशय घेता. आमी रिटेलरां कडेन उलयले, तांची परिस्थिती बिकट जाल्या. गोंयान कशे तरेन लॉ एमेंड केलो गेलो, एअरपोर्टार भायल्या एका मनशाक लागून लिकर स्टोर दिवपा खातीर हे आमी पळयले. हे सगळें कशें घडटा? सरकाराचे कनायवन्स असल्या घडूं शकना. जेन्ना सरकारूच जर चोरी करपाक गुंतला आसत जाल्यार आनी कितें करपाचें? सो लोकांनी ह्यो गजाली समजुच्यो पडटल्यो आनी आवाज उठोवचो पडटलो. नाव एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मंथ 3 ते 4 ते 5 ट्रक जर धरता कर्नाटका एक्सायज डिपार्टमेंट किंवा महाराष्ट्र एक्सायज डिपार्टमेंट, जाल्यार कोटींचो सोरो तो वतालो खंय, तो तयार जालो खंय, हे फायंड आउट करपाक सरकाराक शक्य ना. तो कितें घरांनी तयार जायना. एक 50 लाखाचो जो स्टोर आसा जाल्यार एक ट्रक भर तो सोरो आसता. तो ट्रक भर सोरो काय कोणी घरा सोडाची बॉटल कशें करूना न्ही डिस्टील, ती खंयच्या तरी डिस्टिलरीन जाला.
आनी प्रत्येक डिस्टिलरीचेर एक्सायज डिपार्टमेंटाचो एक एक्सायज ऑफिसर आसता हू इज पेड बाय दी बाय दॅट कंपनी. सो ताका खबर नासतना हें जावंकूच शकना. सो ताजेर कोणाचो दबाव येता हें सोडपाक होय मोठो प्रश्न आसा. सो म्हाका दिसता ह्यो गजाली पळोवच्यो पडटल्यो. सरकार हॅज टू इमिजिएटली एक्ट इन द मॅटर अँड गो आफ्टर दीस स्कॅमस्टर्स ऑर एल्स आमी बिलीव करता की हातूंत भितर सरकारांतले कोण तरी मोठे मनीस इनवॉल्व आसा. आतां मॅडम बिडम म्हणून हांव ह्या विशयाचेर कांय आज उलयना. एक्सायज डिपार्टमेंटान सांगची हिरो मॅडम बाबा ताई आई कोण आसा ती खबर ना आमकां. पूण कोण आसा ताजेर म्हाका दिसता एक संशोधन करपाक जायना पण इन्वेस्टिगेशन तरी करपाक जाय. इट इज व्हेरी सिंपल टू डू दीस. काका आसूं मामा आसूं मावशी आसूं नाल्यार कोण आसूं काणकोणाक कोण इनवॉल्व आशिल्लो तें आमकां खबर आसा. काणकोणाचो एक मोठो मनशाचे 2 ट्रक धरले ते सोडले कोणी तें आमी पळयले. पुलीस स्टेशनार पावल्या उपरांत ट्रक कशे सुट्टा ते आमी पळयले. सडनली पेपर कशे जाता ते आमी तयार पळयले. गाडयेर पेपर कित्याक नाशिल्ले ह्या प्रश्नाचें उत्तर कोणूच दिना. सो म्हाका दिसता हो विशय जो आसा हो विशय व्हडल्या प्रमाणान इन्वेस्टिगेट जावचो पडटलो आनी तीच आमी मागणी केल्या. तातूंत भितर कोणूय इनवॉल्व आसूं पूण यू आर प्लेईंग विथ दी not just the revenue of this state but also with the lives of the people and that is why it is more worrisome.